विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे समस्त वीक्षकांकय संध्या राग कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत. आयचे अध्याय नाव रजा शिबिर. ಅರ್ಥಾನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ನಪ್ಪೈಲಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಜಾ ಶಿಬಿರ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ, ನೀವು ಬರಬೇಕು म्हणून ते गेलेले त्यांनी चेडू पुरा एक हॉला घालून पुरा शिकयतच ती पद डान्स सकड ताका कितले की शुल्क घेत आशिल्लें ती. चेडू ल्हान पुरा काम आस, चेडू थंय सोडता ती वताची, तांकां हांगेले जेवण आनी हांड दिताची, केलो पुरा तांणी दिताची. हें पुरा पळयतना म्हाका आमगेले चेडूपणान आमी कसं करता आशिल्लीं ती म्हण उडगास जालें. आमगेले चेडूपणां आमी कसं करता आशिल्लीं ती म्हळ्यार आमी सान आसतना आमगेले हळ्ळी गांव हांव व्हड जालें सोमेश्वरांतू आगुंबे सकल. त्या देखून आमगेले पैकीच्याले मिगेले आना भयणीले चेडूंकी, मिगेले बापाल चेडूंकी, आमगेले पैकीच्याले चेडूंकी पुराची आमगे ते येवन एक ಸ್ವಲ್ಪ दीस राबता आशिल्लीं ती. ते म्हळ्यार हळ्ळी गम्मत म्हूण घेवन हळ्ळे तू ताणें आयिल्ल तेदना आमगे सुತ್ತमुತ್ತ सुमार न्हंय आसा ती आनी रान आसा, आगुंबे घाट आसा, थंय पुरा आमी तांकां घेवन चमकून घेवन वच्चे आशिल्ले. चमकून वचून घेवन आज ह्या न्हंयत लागी पाय त्या न्हंयत लागी वचून घेवन न्हांवचे. आनी आमगेले अवंगल उंबळ आमगेले वटे कामाची आसता आशिल्ली, तिगेले वट्ट ते अवंगल तीन उंबळतना आमी उंबळचे, आमी गम्मत करून घेवन न्हांवचे. केलो वेळा आमी ಸ್ವಲ್ಪ दूर गेली म्हण जाल्यार आम्मान पाप दनपारा जेवण थंयच न्हंयतले आमकां पेटोवन दिवचे. आमी पुरा जनान केळीपान दवरून चंद करून घेवन जेवचे. आनी सांजवाळ सरी थंय खेळ न्हू गम्मत करून घेवन सांजवाळ कापीच्या वेळा घरा येवचे. ते अवंगल हें सुकून आसता घर कडेन येवचे. आज ही गट्टा वच्चे, आज ते न्हंयतल्या वच्चे. अशी प्रकृती मदीं तूं आमी कितलें भोंवता आशिल्लीं ती म्हळ्यार ते ताजी संतोश वर्णनातीत, ताका शब्द ना मिगेल लेकारी. आनी आमगेले घरकडे मिगेल अम्मान आनी आनम्मा, मिगेल आनम म्हळ्यार एक देवता स्वरुपी भीमरती म्हूण तिगेलें नांव. म्हाका केन्नाय म्हणचें आसा हांवें, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪ ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಅವಳಿ ತಂಪ. ते भीमारती म्हूण नांव दवरलेल्याक तस्सल एक वात्सल्यमयी आनमा आमगेली. आमगे थंय आनमान आमी पुरा चेडूवान ಒಟ್ಟು जालेले तेन्ना वैगा हांकां पुरा ಒಟ್ಟು खोट्ट कशी करची शिकोया गो म्हणचे. आमगे ते कशी खोट्ट की आनी की बरती खाण जेवका तीच पळय तशी आमकां खोट्ट करची शिकोवचे. आमी सुरवे पत्रावळ विंडूचे, मागीर आनमान आमकां खोट्ट कशी विंडूचे म्हूण शिकोवचे. मिगेल अम्मान म्हणचे पळोवन तूं कितकी ताणें खोट्ट विंडिल्यार नाका म्हणचे. पळोवल्यार आनेक पंथाक करचे समकोरचे. आतां ताणें एक वेळा शिकोवची म्हणचे आनमान. मागीर सुरे आमी केलेले खोट्टे घालना आशिल्लीं ती, सन्ना खोट्टे घालता आशिल्लीं ती पळोवना न्हय म्हण घेवन हापळ करच्यो, पणस हाडच्यो, पणस सोडवच्यो, ताजी बिकण काडचे, ते पणस शिजोवच्यो, ताजी मागीर कांडणान कांडूचे. अयो देवा ताजी संभ्रमिनी पळयल्यार आपळा गुळी करची पणसाची, आपळा गुळी करता करतना आमी खावची तेला बुड्डोन. जाल्यार आमकां बिश्टेय ना आशिल्लीं ती. म्हळ्यार मिगेल अम्माक ते पापळा पीठ आनी खावची म्हळ्यार बारीक खुशी. सान हापळ करच्यो, आमी त्या वरगेन मांद्रे लावचे, राखचे कायळ्याक. ते करतना कितले गम्मत, कितले हांसू, कितले गम्मत. सकड सकाळी तान्नी पिवन बसल्यार हापळ करूंक दनपार ते हापळ. तितले भितर आम्हाला रांदप जावन आसना आशिल्लें पाप. त्या देखून एक 10 घंटेंतल्याक एक वेळा ब्रेक जावन आमकां पेज आनी आंबुले चटणी जेवं कसं वाण मागीर 2-2.5 घंटे म्हणटाना गम्मत करून घेवन पुरा जनान जेवण करचें. आम्माक आनी कितलें काम जाता आशिल्लें की आमकां गोतना. जाल्यार आमगेलो तूं दीस गम्मतेर वता आशिल्लो. मागीर आमगे ती हट्टी आशिल्ली, हट्टेंत गोरवां आशिल्लींची. गोरवाल शाण एक पोंडा भितर घालून ಒಟ್ಟು ಕೊಂದ ಬರ್ತಾ आशिल्लीं ती. वैशाकार ते शाण काण कामाची आंगणा हाण घालून ताजे मदें उद्दा घालून दवर वता आशिल्लीं ती. हांव जेवो चेड जावन हांवेंची एक बोड्ड धरून घेवन ते शाण मस्तून मोवूची कुंभाराल मात्तीशी मेणवाची करचे. ताजे मागीर आमगेले आनमान आमकां शेणी उंड करून घेवन दिवचे. आमी ते बुटे जेवो भरून घेवन आंगणा व्हरून घेवन पागरा व्हरून घेवन चंद करून शेणी करची. कितले चंद तांतूय आमकां खुशी. मिगेला ह्या त्या हाता अच्छी पळयतना कळत आशिल्लें आनी हें संध्यान केलेलें, हें मिगेले अण्णान केलेलें, हें मिगेले भयणीन केलेलें म्हूण घेवन. तितलें मात्र न्हय, आमगे ते फूल कितले जाता आशिल्लें. नमुनवार फुलां फाड्डी घालून तुच्या शिकोवचें आमकां.
तीन येळ्यारी अशीची वायन अशी घालतुचे फड्डी घालतुचे सुगंधी विंगड नमुनो रत्नगंधी विंगड नमुनो अब्बाळ विंगड नमुनो वावाळे विंगड नमुनो अशें पुरो घालतुचे शिकोवचे आनी तेन्ना आंब्यारुका आंबो एक राश आंब्यारुका म्हणून आंबो पडटा एक जोर वार येयलो म्हणजे जाल्यार आंब्यारुका म्हणून आंबो तो आंबो आमी भोर घेवन हाडचो घरकडे हाडली सदन आमगेलो आनमान आमकां बसकारा न्हू ताजी पुरो साल काडची म्हणजे धुवन आंबो पुट धुवचो धुवन घेवन आंब्या साली काडचे आंब्या साली काडून घेवन आनमान ताजी रोस पुरो काडून मांद्रे लावन घेवन साठ करचें कितले लायक साठ पावसाळी बसून खावच्याक आनी ते पणसाक बिकंड चंद करून घेवन शिजोवचे शिजोवन घेवन हापळ सुकयतना ताजे लागीं बिकंड शिज्या घालचे पावसाळीन ते मीठ घालून घेवन शिजयलेले बिकंड तोंडा घालून चाबून बसका ताजे जितले रुची खंयचे न्ही चिंचांबे तशिले वैशाकारी चिंचार काडच्यो चिंचार काडून वता घालच्यो मागीर आमान ते भाजूच्यो भाजून घेवन ताका घालून दवरच्यो आमी तो चिंचार खावच्यो कितले गंमत भारी गंमत तितलें मात्र न्ही आमगेले घरांत तूं हितलान तूं आमान एक कामाच्याल्या सांगून एक सान एक हाजे कुटीरशी बांदूचे पान आमगेले गट्टा आशिल्ले पान पुरो हाडून कुटीरशी बांदूचे तुमकां खेळू तुमकां घर केला चेडा म्हणचे आमी त्या घरा भितर घराट म्हूण खेळचे आमगे लागीं चेडवान पुरो आमगे ते येवचे आमी घराट म्हूण खेळचे तांत आमान आमकां रांदप शिकयता म्हूण खेळच्याक इतले चारमुरो आनी एक दोनी कसने पुणी गोड्डा चिट्टकी दिवचे आनी आम पाप दनपार जेवण जालें मागीर वचून न्हिदत आशिल्ली आम्मान दिलेले चारमुरो आनी गोड्डा चिट्ट आमकां पावतुवे आम्मान थंय वचून न्हिदोचें ना आमकां जावका जाल्यार तितलो गोड्डा चिट्टो जावका जाल्यार तितलो चारमुरकी पोवकी घेवन येवन आमी सांजवाळ थंय घराट खेळच्यो थंय एक लागीं एक अर्शीन मने म्हूण एक गांव आसा गांव म्हळ्यार सानू गांव थंय एक तोट आसा थंय लायक पत्रडे पान जाता आमी पुरा थंय वचचे थंय एक न्हंय आसा थंय वचून न्हंयेंत खेळ्ळो येताना पोय पत्रडे पान आनी एकपानी हें पुरो घेवन येवचें आमगे ते हरदूस पत्राडो एकपानी चटणी आनी ते पोय पुरा ते पूड शाण न्ही काडून यूज करच्याक अशी पुराची तांकां आमकां पोय कट्टू करून घेवन शाण कशी काडचें म्हूण शिकयता आशिल्ली ती घरकड गोरव आशिल्ली न्हय आंगणा आजी शाण तुमी काडका गो म्हूण सांगचें आमकांय उमेदी म्हळ्यार उमेदी आमी सगळे आंगण झाण पुरा जनान ओट्ट करून घेवन शाण काडचे गम्मत करचे लढाई करचे गम्मत करचे सकट आशिल्लें मागीर रात्री आमगेल्या गांवांत करंट नाशिल्लें करंट ना देखून म्हगेल्या अण्णांनी एक पेट्रोमॅक्स घरा भायर लावन सोडचें आशिल्लें बायल कुडांत पुरा जनाल घरकड पेट्रोमॅक्स नाशिल्लें आमगे ते मात्र आशिल्लें पेट्रोमॅक्स तशें देखून गांवचे पुरा जन बायल मनशान तांगेले कसने कोट्ट विंडोचकी पूल घालतुचकी कसने काम आसल्यार घेवन आमगे ते येवचे पुरा जनान बैसून घेवन उलयताची कोट्ट विंडोचे पूल घालतुचे कितले चंद संवाद जाता आशिल्ले तेन्ना एकल्याल्या मनान तुला कश्ट एकल्या सांगचे एकल्याल्या मना कसने तोंदर आसल्यार सांगचे हांनी मालगड्यान बैसून परियार सांगचे म्हगेल्या अनामात आसल्यान तशी न्हय गो ते अशी करी म्हूण सांगचे तांगेल बामणा तांच्यालकी तांगेल मांगेलकी बामणालकी कसले खबर आसल्यार हांगा एक नमने कावन्सिलींग आतां आमी ताका इंग्लिशान कावन्सिलींग म्हूण म्हणटाची ते कावन्सिलींग ते पूल घालून तिथं खोट विंडीत जाता आशिल्लें तेन्ना आमी सान चेडू आमी थंय खेळटा आसतना आमकां केलो विशय कान्ना पडता आशिल्लो तेन्ना आमी लेखता आशिल्लीं ती ओ अशी करूनच जे मनशान अशी करका आमगेले घरकड अशी ना आमगेले घरकड अशी लायक आस हें पुरो आमकां बनावत आशिल्लें मागीर देव लायत म्हणटाना आमगे ते एक भजन करका म्हूण घेवन एक क्रम आशिल्लें आमगेलो आम्मान त्या वेळेस स्ट्रिक्टली म्हणचे आशिल्लें आमकां कसं म्हळ्यार भजन कर न्ही जाल्यार जेवण ना म्हणचे आशिल्लें जेवण ना जाल्यार आमकां कांय भंय ना आनम जेवण कोणी वाटताची जाल्यार आमी भजने बसचे आम्मान ते भितर देखून सांगतो सुचे केल्या वेळा पुरसत आसल्या आम्मा येवन आमगेले बोट बसत आशिल्ली भजन सांगचे आमी सांगतना आमगे ते येयले चेडवान ते शिकून घेवन सांगचे ಒಟ್ಟು एक 7-8 ಜನಾಲ್ ಭಜನೆ ಸಾಳಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸಪ್ತಾಹ ಸಾಳಿಸಿ ಭಜನ हे नित्याची प्रतिनित्य आमगे ते घरकडे जाता आशिल्लें मागीर कोडले गद्द्या बगलेन गेलेले तेन्ना कणंग ते परत जिवें कणंग आसता मागीर हे चेडवान पुरो आमगे ते आयिल्ले तेन्ना कब्बा हाल जाता आशिल्लो आमगेल्या गांवांत तंतय कब्बा हाल जाता आशिल्लो कब्बा हाल जालेलो तेन्ना आमी पुरो जनान ಒಟ್ಟು करून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ जन होड्डेय आमगेलो येता आशिल्लीं ती कब्बा हाल्याक
कब्बा आले आमगेलो व्हड्ड येवन न्हू थंय वच्चें जाय जाल्यार कब्बा रोस पिवचो अशी कब्बा रोस आंगड म्हणून सकड आतांय ना आमगेल्या गांवांत वर्सा एक वेळा कब्बा आले जाल्यार तेन्ना वचून जाय जाल्यार कब्बा रोस पिवचो व्हड्ड कॅन घेवन वच्चें तेन्ना एल्युमिनियमाचे स्टिला कॅन तांतो भर कब्ब रोस तांणी दिता आशिल्ली आमकां तितलें मात्र न्ही थंय गोड करता आसतना नोरे बेल्ला म्हूण एक जाता नोरे बेल्ला म्हळ्यार आज ते एकदम म्हणे मोव मैसूर पाकू कांय न्ही ताजे अदराक त्या गोड खतखतान 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 येवन अशी सायड राबून घेवन ते एकदम म्हणे फेण फेण आशिल्ली गोडच पळय भांगरा कलर त्या भांगरा कलराच्या गोड्डान ते आमकां तांणी हाजे पणसा पानार घालून घेवन खावचे दिवचे म्हूण आसता ते हद हद हून आसतना ते शिकाण खावचें ताजे एक आनंद कितलो मागीर आमी तें हाण घेवन गरकड हाण दवरलें सदन आमगेल्या आनंदान ताका लिंबियो आल्लें सकट घालून आमकां विंगड म्हण रुच्याची एक कब्बा रोस करून दिवचो पुरा चेडवांनी बैसून पिवचें इतलें मात्र न्ही ते कब्बा रोस हाडले दिसू आमगेल्या आमी एक सुर्नळी करता आशिल्ली कब्बा रोस घालून घेवन कसल रूच सुर्नळी सुर्नळी म्हळ्यार आमी ते जिवना खायच ना ती तसल लायक सुर्नळी तवशा मुद्द करच्यो मस्त मस्त रांदप जेवका मस्त मस्त खाण जेवका तेन्ना गट्टी गट्टी खाण करका नवे सकाळ उठयले सदां तन्नीक 10 गंट्याक पेज आनी कसने पुणी दनपारां जेवण सांजवेळा तन्नीक रात्री वापस पेज पोडी कसने चटणी उपकरी रात्री इतलं बघ ते पाप तेन्ना करंट नातिले मिक्सर ग्रायंडर कसने नातिल कडेन त्या मायसुनान आमकां कोरून वाणिवे आमी खेळटाना आमी भायर भायर पुराजन उठ्ठ खेळटा आसतना आमकां एकल्यांक नांव काणपच जातवे ताजे खातीर आमगेल्या आनमान जेवो आम्मान जेवो जेवणां तयार जाल्यार आमकां घांट मारची आशिल्ली घांट मारगिनापच आशिल्लें जे घांट मारले सदां आमकां गोत्तू आमगेलें जेवणां रेडी जाल्लें म्हणून धांवन येवचें हाजे मदें हांव सांगचें विसरलें हे हापोळू ओडी आमी राखू बसका आशिल्ले आमकां खरखर काम तें राखू बस म्हळ्यार खेळू जायना न्हय म्हूण घेवन तेन्ना आम्मान आमकां म्हणचें तुमी आस पळय चंदा मामा हें सकट घेवन घेवन वाजून बैसा ती एकेकले एक काण वाजया ती एकेकले एक बूक वाजया ती बूक वाजून जातरी एकल्याल काणी वाजिलेली आनी एकल्या सांगाची तीन वाजिलेली काणी तुका सांगो तशी तुमकां पळय ते राखू बशील कळना म्हणून त्या देखून आमकां वाजूचें एक अभ्यासू आमगेल्या आम्मान ते सान प्रायरी आमकां कोरोन आमी वाजिलेले विशयो एकल्याले आमी बैसून विचार विनिमय करची तसले एक अभ्यासूय आमकां घालून दिलेलो सांजवेळा 5 गंटे नंतर तांणी पिवन जाले मागीर आमी आमगे स्कुला ग्रावंडा वचून लगोरी आनी बले आटा कसल पुरास त्या पुरा खेळ घेवन कुशेरी सांजवेळा अंटंट जावन घेवन घरकडेन येवन घरा आयले सदन चंद करून घेवन बाथरुमा वचून न्हावन रात्री भजने बसका आशिल्लें इतलें मात्र न्ही आमकां तेन्ना रज सूर जाताना बरोवच्या होमवर्क म्हूण दिता आशिल्ली ती तेंवूय बरोवका आशिल्लें ते आमी सुरसुरवे कसो करता आशिल्ली ती दिसा 2 लायन बरोवचे आसा म्हूण सांगल्यार 1 म्हयन्या रज जा म्हूण जाल्यार 60 लायन आमी 60 एक दीस भितर बरोवन घालचे आशिल्ले ते आमी गेल्या अम्मा कळ्ळें अम्मा कळून घेवन नित्याची भजने पशी फुडें बैसून आमी बरोवका कसले बरोवका आमगे हँड रायटींग चंद जेवका म्हूण सांगून नित्य 2 लायन म्हळ्यार 2 लायन बरोवका ताज्या पशी चड बरोवच्या न्हय 1 पेज श्रीराम जयराम बरोवका म्हूण घेवन हें तरबेती म्हगेल्या अम्मान अन्नान आनी अनमान आमकां दिल्लेलें आसा आनी सहबाळवे म्हळ्यार इतले चेडवान आसतना तांतूं कोणीय आमगेले चेडवा म्हूण घेवन अम्मान आमकां कसलें एक्स्ट्रा दिवची ना पुरा जनाक दिलेले आमकां पुरा जनां केलेले आमकां आयल्यांनी खावचे तेची आमी खावचे तेंची देवाल दयन आमी कोणाकय कसने तेन्ना म्हाका हें जायना म्हाका तें जायना म्हाका उंडी जायना म्हाका पोळ जायना म्हाका ती रांदेकाय जायना म्हणचे विशयूय नाशिल्ले जायना म्हळ्यार आमकां अनेक रांदयतले दितले नाशिल्लींची कसन केला ते खावका आनी बसका आशिल्ले इतलें सकट जाताना कितले संतोशार आमी दीस काडला इतले प्रितीर दीस काडला म्हण सांगतना एक दीस पुणी आमी घरकडेन आयिल्ले चेडवान एक खरखर जालें आमकां हे घरांत बैसून म्हणलें की ना हे खंयचे कामाक 5 पैसे खर्चेस की खंयचे खर्च ना आमी शिकिल कसने पाय जिवनांत आमकां कसन जावका तें आमी शिकिले आतां हांव सुमार कडेन गेलेले कडेन पळयता कितलो फीज दिवन वताची
केलो कडेन मुखावाड शिकयतात करूंक. हांव म्हणचें सुरवेक आमी मुखावाड घालून न्हू आसूचें. आमगेले भितर एक मन आसता, भायर एक मन आसता. जाल्यारय आमी कसं की एक आतां जिवना शैलीन तूं मुखावाड घालून वांचूं जाल्ला. आमी पुरा कडेन आमगेले तोंडा असली मूख आमी तोंडाक दाखोवचें जायना. त्या देखून आमी मुखावाड घालून आसती. ताजे मागीर आनीक मुखावाड करची ते चेडूं शिकोवचें आमी आवश्यकता आसवे. आमी सुरवेक आमगेले मुखावाड काण बगलेन दवरून आमगेले भितर आशिल्ले मनुश्याक भायर हाडया. आमी शिबिरा वचून कसं नाही शिका म्हणना. आमी घरकडे आमगेले आन मान कसल करता की तांगेलो ओट्टू भरसून आमी ते घरांतूय शिकता आयले म्हण जाल्यार आमकां खंडीत जावन घेवन आमगेले जिवना जावका जाल्यार शिबीर आमकां घरकडेय मेळटा. आमी ते घरकडेय शिबीर जावका जाल्यार चेडवानय मन करका, शिकयताले आन मानय मन करका, आन मान मन करका म्हण सांगताची. कसन दिसता तुमकां? हांव सांगिल्लें समजलें? नमस्कार.